कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कोंकणी भाषेक अपमान केल्ले विरोध कन आणि कारवारात स्थानिक भाषा जावन आशिल्ली कोंकणी भाषेक सगळे कडेन बोर्ड घालूंक जाय अशें आग्रह कन शुक्रवाराक कारवार शहरात व्हड प्रमाणात रॅली जातली। शहराच्या मालादेवी ग्राउंडाच्यान रॅली सुरू जातली आणि जिल्हाधिकारी कचेरी समोर येवन जिल्हाधिकारीक अर्जी दितले। ह्या रॅलीत जास्त लोकांक भाग घेवंक जाय आणि कोंकणी भाषेचो अभिमान बाळगूंक जाय म्हण कारवार कोंकणी भाषा रक्षण समितीन विनंती केला। नंदकिशोर नाईक आज आमगेले कारवारच्या सगळे कोंकणी उलयचे लोकांक रिक्वेस्ट करता कितें काय म्हणल्यार आज थोडे कारवारात भायले लोक येवन रविले त्या लोकांक कोंकणी भाषेचे महत्वच खबर ना ते लोक कोंकणी भाषा कारवारात चलू जायना म्हण सांगून जी अनादिकालापासून जी कोंकणी भाषा चलते येईल आसा ती चलू जायना म्हण सांगून थोडे जाण प्रयत्न करते आसात। त्या हेजे खातीर कोंकणी भाशेन बरयिल्ल बोर्डाक सुद्दां तेमी येवन काळे लावन गेले। तेमकां आमकां कसलेच वाद करचे ना कोणाबर काय ना। आमकां आमगेले भाशेचेर कोंकणी भाशेचेर जी आमी मदर टंग म्हणटात ती आमी कोंकणी त्या हेजेचेर आमकां अभिमान आसा आणि आमगेले कोंकणी भाशेचे जे अभिमान आशिल्ले लोक सगळे येवन फाल्यां 9:30 वाजताना रंगमंदिरा कडेन येवं जाय। जिल्हा रंगमंदिर मालादेवी ग्राउंड थंयच्यान आमी रॅली कन घेवन DC ऑफिसा येवन मनवी दिवचे आणि थंयच्यान म्युनिसिपालिटीत मनवी दिवचे आणि सगळ्यांनी येवन हेका सहकार दिवचे म्हण तुमचे कडेन विनंती करते आसा। कारवार तालुक्याच्या शेजवाड हांगा एक मेरवाचे पील मरण पाविले दिसून येयले। उदाक पिवके येयले मेरवाचे पील कितें तरी पळोवन भिवन धांवत आसतना समोर आशिल्ल्या लोखंडाच्या गेटाक आपटोवन जाग्यार मरण पावलो असो अंदाज केला। जाग्यार येयले वन विभागाच्या अधिकारीन मेरवा पिलाचे पोस्टमॉर्टम करून त्यांची अंत्यक्रिया केली। कर्नाटक राज्यात आशिल्ले प्रमुख डॅमा भितर एक जावन आशिल्ले जोयडा तालुक्याचे सुप्पा डॅम ह्या पटी खूब सुकला आणि पयले आशिल्ले गांवचे अवशेश आता दिसू लागलात। गेल्ल्या 40 वर्सां फाटी डॅम जावचे पयले आशिल्ले गांव डॅमाच्या उदकान बुडिले। त्या गांवांत आशिल्ले भाय घर देवस्थान अशी खूब इतली निशाणी आता परत दिसू लागली। डॅमा खातीर आपले घर जमीन त्याग करून घेवन पयस वचून आशिल्ल्या लोकांक आता परत एक पटीक आपली गांवची याद दिवंक लागला। सुपात डॅम जाल्ल्यान सुपाचे सुमार 47 गांव उदकान बुडलात। आता उदक सुकिल्ल्यान हसनगांव बिटवाळी बिरोडे मुळकुंदी अशे काही गांवांचे देवस्थान आनी भाय दिसू लागलात असे स्थानिक लोक अंदाज करते आसात। 40 वर्सां नंतर परत एक पटी आपले गांवचे दर्शन घेवंक लोक डॅमाच्या बॅकवॉटर प्रदेशात येऊ लागलात। सध्याच्या दिवसात सोशल नेटवर्किंग सायटात लोन ॲप मार्फत कर्ज लोन दिवचे सायबर फसवणूक खूब जाला। खूब लोक असले ॲप मार्फत लोन घेवन फसलात। हेजे संबंध जास्त कंप्लेंट दर्ज जालात। सार्वजनिकान सतर्क रावूंक जाय आणि असले ॲप मार्फत लोन घेवन फसनाकात म्हणून उत्तर कन्नड जिल्हा SP डॉ. सुमन पेडणेकर हेमी सांगले। सायबर फसवणूक करचे मनीस सार्वजनिकाक आमी लोन ॲप मार्फत ताबडतोब लोन दिवचे बदल सोशल नेटवर्किंग सायटात जाहिरात दिवन घेवन लोकांक आशा दाखयतात आणि हे खरे म्हण समजून लोक ॲप डावनलोड करून घेतात। ते ॲप मोबायलात डावनलोड केल्या नंतर मोबायलात आशिल्ले आमगेले सगळे कॉन्टॅक्ट्स फोटोज व्हिडिओज तेमकां मेळटात। पहिले लोन बी दितात पण लोन फारीक केल्या नंतर बी लोन बाकी आसा अशें सांगून परत त्रास करतात आणि आमगेल्या कॉन्टॅक्टात आशिल्ल्या संबंधिकाक मित्राक कॉल करून लोन फारीक केला म्हूण लज काडतात। ताका लागून कोणी बी असले ॲप डावनलोड करून घेवंक जायना आणि फसूंक जायना अशें SP डॉ. सुमन पेडणेकर हेमी सांगले। ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಲೋನ್ ಆ್ಯಪು ಓನರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ। ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ನೀವು ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ। ನೀವು ಲೋನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಇವರು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆರೋಗೇಟರಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಇವರ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೋಡಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ।
ಮತ್ತು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮೊತ್ತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1000-2000 ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿನೇ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಲಿಂಕ್ಗಳು, ಅನ್ನೋನ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಕುರಿತು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇವೆ. होन्नावर तालुक्याच्या कासरकोड डोंका समुद्र किनाऱ्याचे नुस्तेकाराल्या विरोधाच्या मदीं बी खासगी बंदर करूक पोलीस बंदोबस्तीत रस्तो करचें काम सुरू आसा. कामगारी करूक जायना अशें विरोध करून ब्रेस्ताराक स्थानीक नुस्तेकारान रस्त्याचेर टायर जळोवन घेवन स्ट्रायक केलो. खासगी बंदर करूक CRZ नियम वाऱ्यार उडोवन रस्तो करूक लागलात अशें स्थानीक नुस्तेकारान आरोप केला. आयज येतलक न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.